वेगळ्या प्रमाणात असता. वय 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 आमच्या एक स्टोरी धरून ती कॉमेडी फुडें फुडें वचत असता. वय तियात्रान चड लावड आसता. चड लावड असता. लावड असता. तुमचो एक्सपिरियन्स कॉमेडी करून स्टेजीर कितें एक्झॅक्टली? आतां पळय एक्चुअली मातशे क्रिस्तांव हिंदू मातशे गॅप आसता बिकॉज द एक्सपेक्टेशन्स आर डिफरंट. आतां तुमी कांदोली घेवन वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स हियर? पीपल म्हणजे हे नाटकान म्हाका दिसता आमी हिंदू आनी क्रिस्तांव भावाक एकट्या हाडपाचो खूब प्रयत्न केला आनी तो सक्सेसफूल जाला. कारण हे नाटकाचो विशय इतलो गंभीर आसा आनी आमच्या डायरेक्टरान आमच्या लेखकान तो बरें बरयला, बरें डायरेक्शन दिला आनी त्या कारणान म्हाका दिसता आमी हें नाटक बरें परफॉर्म करपाक शकल्या. कारण विशय इतलो गांभीर्य आसा आनी तो गांभीर्य आमी जर तो सिरियस हितून व्हेल्लो लोकां मुखार जाल्यार तो चडशे लोकांक टच जावपाक पावना आशिल्लो. म्हणून आमी हे नाटकान कॉमेडी सीन्स घालून हो विशय लोकां मेरेन पावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी तो खूब सक्सेसफूल जाल्लो आसा. मातशें नांवां सांगता आनी वॉट रोल यू आर प्लेइंग टुडे? हांव मोहनदास नायक. हय. हांव ह्या नाटकांत रेड्डी हो कॅरेक्टर करता. एन्जॉय करता. खंयच्या गांवांतलो मोहनदास? हांव बांदोड्या, नागेश बांदोड्या. म्हजें नांव निकम नायक आनी हांव ह्या नाटकान जनदीप रोल करता. सॉरी जनदीप हो कॅरेक्टर करता. हय. माझे नाव रामानंद आणि हांव ह्या गांव जाता तेतून हांव दादाची भुमिका करता. आनी एक फावटी सॉरी येस. म्हाजें नांव राजेश पेरेला लोहिया. हांव ह्या नाटकान एक सुत्रधाराची भुमिका करता जातून ल्हान भुरगो जाता आनी एक क्रिश्चन भावाची मिंगेले नांवाची भुमिका करता. सपोजींग सॉरी ऑल्सो कॉमेडियन? ऑल्सो कॉमेडियन? येस. नाव कितें बाय? सो म्हजें नाव प्रशांती च्यारी आनी हांव ह्या नाटकान माधवीचो रोल करता. वॉट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन अ कॉमेडियन्स रोल? कितें डिफिकल्टी कितें आहा? तुमी कितें भियेल्या की लोक हांसतले हांसचे ना, सपोर्ट करतले, सोजमोतले सोजमाचे ना, कितें? कॉमेडी करप ही सगळ्यांत चड म्हणजे डिफिकल्टी आसता. Difficult. सामकी लोकांक रडपाक इजी पूण कॉमेडी करप हे व्हेरी डिफिकल्ट आसता. अक्रॉस गोवा तुका कितें डिफरन्स दिसता की थंय साश्टी फोंड्या बार्देस मातशें डिफरन्स आसता इन पिपल्स लेवल जो कितें एक्सपेक्ट करता और सपोर्ट दिता और खुश म्हणटा हांव कितें तरी साश्टीचो ऑडियन्स मातसो लोक म्हणटा आमकां प्रत्येक कडेन गेला थंय आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. इवन म्हाका दिसता प्लस पॉयंट हो फक्त आमकां विशय म्हाजेचो विशय आसा त्या कारणान लोक हे नाटक एन्जॉय करून पळयता. सिरियस आसा थंय आपले कांयच प्रॉब्लेम डिफिकल्टी येयना. लोकांचो भरपूर रिस्पॉन्स बरो आसा आमच्या नाटकाक. थिएटरान मातसो क्रिश्चियन हिंदू गॅप आसाच. आतां कसो मोडपाचो तो तुमच्या हिसपान? एक्सपेरिमेंट्स लायक दीस मे बी असले एक्सपेरिमेंटी करून म्हाका दिसता असले नाटकां जर येत न्ही जाल्यार क्रिश्चन आनी हिंदू हो जो गॅप आसा पळय न्ही तो आमी अवश्य मोडूं शकता. कारण ह्या नाटकान विशय जो आसा प्रत्येकाक लागू जाता. अमक्या समाजाचो विशय म्हादो ही आमकां प्रत्येकाक दिसतात असले जर विशय घेवन नाटकां गेली न्ही जाल्यार हो जो गॅप आसा पळय न्ही आमी मोडूं शकता. दोनी समाजाक एकठांय हाडपाक. आतां मिडियाचेर सुद्दां पळयल्यार दोगी जाण दुसरे भाशा इतले उलयना म्हणजे विशयाचेर. हांव भाशाचे बोली दुसरी आसत पूण विशयाचेर मातशें सेम कशें आसता. आनी तुवें खंयच्या नाटकान एक्ट केल्या इन द पास्ट? इज युअर फेमस बेस्ट? कला चेतना ह्या संस्थेन हांव फाटली 24 वर्सां काम करता आनी फेमस म्हणजे म्हागेली कानी नव्या युगाची, मागीर कुछ कुछ होता है, जय हो, धीर्यो अशी वेगवेगळी नाटकां केली आनी वेगवेगळी भुमिका म्हाका करपाक मेळ्ळ्या. नाटकान संस्था आसा, तियात्रान संस्था म्हणून ना न्हय, दॅट इज मोर प्रायवेट इनिशिएटीव न्हय अशें? आमची संस्था. हय. मेन डिफिकल्टी तुमचें कितें? ट्रॅव्हल टायम प्रॅक्टीस. आमी सगळे डिफिकल्टीचे काय आमी सगळे काम जॉब करपी आसा, बिझनेस आसा, सगळे काम धंदो हे करून सोडून काम कुशीक दवरून सायडीक थोडे दिसाक थोडे बोराक कामा पुरतो काम आनी बाकीचे आपले सांजे सुरू जाली की आमी फूल आमी नाटकान. आय सी. प्रॅक्टीस खंय? प्रॅक्टीस केली ना प्रॅक्टीस करता.
बाय तुमचे काम कितें तूं शिकता काय कामाक हा कामाक वयता. आनी ते तुजे कलीग जाणा तूं कॉमेडियन म्हणून आनी कितें म्हणटात ते सगळ्यांनी म्हजें नाटक पयलें. पूण ते कितें म्हणटात दे हॅव एक्सेप्टेड इट विथ रिस्पेक्ट येस. रोलाक रिस्पेक्ट आसा हय इन टुडेज वर्ल्ड. हय. व्हेरी गुड. नाटकां न्हू आमचे नाटकान इतले म्हणजे लोकांचो इतको रिस्पेक्ट आसा खूब म्हणजे नाटका खातीर आमकां मातसो चड वळखप जाय. होय फॅन फॉलो गांवागांवांनी पावल्या आमी गांवागांवांनी पावल्या होय. म्हणजे गोंयान आमी असो खंयचोच गांव ना जो आमी ते गांवांत पावलो ना. सगळे गांव आमी पावल्या गोंयभर. वॉट इज द थिएटर सीन इन पोंडा तालुक्यान कशें सीन कशें आसा सद्या? फोंडा तालुका ही कलाकारांची खाण. एक सॉरी कलाकार भरपूर आसा पळय ते फोंडा तालुक्यात भरपूर कलाकार आसात अशें म्हणटात. म्युझिशियन सिंगर एक्टर्स सगळं सगळं अशे लोक म्हणटात. आनी मेन विलेजीस खंयचे आसतले? मडगांव बरें आसा. ना मेन विलेजीस फोंड्यानूच मेन विलेजीस ऑफ थिएटर पळोवंक गेल्यार तूं म्हणून गेले सावय वेरे आनी सगळ्या बरोबर मागीर कुट्टी, महालक्ष्मी अशे खुबशे गांव आसा जे कलाकार. होय पुंडलीक नायक बी तसले सगळ्यांनी स्टार्ट केल्या 20, 25, 50 वर्सां फाटीं. आनी मेन म्हणजे गोंयांत एकू गांव आसपाना थंय कलाकार ना. ते गांवांत हॉलाच मातशें शॉर्टेज जाल्या आनी तो काला अकॅडमीचो इशू बी आयलो. हो मातसो एक आयलो म्हणून एक कितें आहा नाजाल्यार बार्देजान तुका म्हापशा शिवाय कांय ना न्हय. हनुमाना शिवाय. लास्ट क्वेश्चन म्हणजे तुमकां कितें दिसता न्यूज पेपरान वर्तमानपत्रान कितें करपाचें थिएटर मातशें फुडें व्हरपाक गोंयांत? तेंच्यांनी हेचेर डिस्कशन करून हेचेर वेवस्थीत जे कितें खरें आसा पळय तें सगळें पेपरां हाडून सरकाराक डिस्कशन जाता? हय चालू आसा. कोंकणीन मराठीन जाता? चालू आहा. कलाकारांचो विशय हो ना नो तो कॉन्ट्रोवर्सी तो सोड पूण हांव कितें म्हणटा सपोजींग एक नवो प्ले आयल्यार एक नवो हें आयल्यार नाटक आयल्यार डिस्कशन चालू आसा ताजेर? आमी आमची डिस्कशन करता पळय पूण प्रेसान जाता रिव्यू जाता? प्रेसांनी रिव्यू जाता. आतां सोशल मिडिया खूब फुडें पावल्ले आसा. सोशल मिडिया आतां खंयचें नाटक येयलें की सोशल मिडिया वयल्यानूच ते हय फुडें व्हरता. चालू आसा. खूब फायदो आसा सोशल मिडियाचो. थँक यू सो मच आनी ऑल द बेस्ट. होप आय डिडंट मेक यू लेट. ऑल द बेस्ट. थँक यू.